मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आज्याक आनी उणे पिरायेच्या नातवाक मारपेट, हळडोंची धपको दिवपी घडणूक. गोंय वाटयतले जाल्यार आरजीपीचोच पर्याय, करात आमदार मंत्र्यांची चवकशी, सापडटली जमीन वेव्हाराची मुळां. आरजीपीच्या मनोज परबाचें आवाहन. शांतादुर्गा कुंकळकारांनीक नमन करून शिगम्याक सुरवात. फातर्प्या धोलार पडली बडी. घुमतले दक्षिण गोंयचे दायज. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हळडोंची धपको दिवपी खबर उणे पिरायेच्या भुरग्याक आनी ताच्या आज्याक शाळेंतल्यान घरा परततना एका मनशान मारपेट केल्ली. भुरग्याच्या वर्गमित्राचे विनवणे वयल्यान वर्गमित्रान फटवणूक केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या भुरग्यान हालींच ही गजाल शाळेचे मुख्याध्यापिके कडेन व्हेली, जाका लागून हो हल्लो जालो आसूं येता. 6वेन शिकपी 10 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक आनी ताच्या आज्याक मारहाण केल्याची घडणूक हळडोणा वाठारांतल्यान मुखार आयला. ही घडणूक काल 5:30 वरांचेर हळडोणा वाठारांत घडली. ताच्याच क्लासीन शिकपी ताच्या बापायच्या फ्रेंडान मारहाण केल्या म्हूण ताच्या पिडेस्त भुरग्याच्या आज्यान सांगला. ही घडणूक काल 5:30 वरांचेर हळडोणा वाठारांत घडली. हो जो ताच्या क्लासीन जो भुरगो शिकतालो हो सदांच ताका सतवणूक करतालो अशें पिडेस्त भुरग्यान सांगलेलें आसा. काल तांच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्ली आसा, पूण तांची ही कंप्लेंट अजूनय रजिस्टर जावंक ना असो दावो कुटुंबियांनी केल्लो आसा. काल कितें जालें स्कुलान एक्झॅक्ट इन्सिडेंट? 2 to 5:30 स्कूल आसलेली आनी ताका दोनाक पावयले आनी इवनिंग 5:30 हाडपाक गेले तेन्ना ते भायर गेटे येता तेन्ना तो चेडो तें क्लासमेट तो सदां ताका खूब त्रास करताले. म्हाजे मुखार ताका मारपा आयला तो चेडो आनी तेगेले गांग. मागीर तेन्ना ताका सांगलें कितें तूं कित्याक मारता रे म्हणून सांगता. न्हय मारतालो ते घडी वचून ताका प्रिंसिपलाक कंप्लेन करता हें करता म्हणून हांवें ताका तूं खूब सतयता आतां म्हाज्या मुखार तूं मारपा आयली न्ही, कित्याक मारपा आयलें म्हणून विचारलें. ना तूं कितें उलयपा आसल्यार मागीर डॅडी कडेन उलया यो म्हणून सांगूंक जालें आपोवंक जालें. हांव गेले ताका घेवन भितर गेले. बरो तूं पयले कोणाक आमाली म्हणटा कोण गाठी काडून दवरलेली तिका दांडे बिंडे तयार करून. आमी गेले तेजे फ्लॅटा सकयल गेले बरोबर तो गाठी दांडे गेले आनी मारपा लागला भरूंक गेला. आनी तेजे आवय टिचर तशें म्हणून कितें कितली कंप्लेन 3-4 फावटी आमी कंप्लेन केल्या फादरा प्रिंसिपलाक गेले टिचराक गेले तेमी कोणी केअर करनासले. मागीर लास्ट म्हाजे मुखार 2-3 फावटी ताका मारपा येयले. पंजार हाडूं वयता पळय त्या टायमार सकाळीं गेल्यार 1:45 आमी हाडूं वयता पळय तेन्ना तो चेडो आनी गांग ते हाडून धांवन येता ते भिवन पळोवन म्हाजे कडेन येताले. 2-3 फावटी ताका धरले. आमी आपल्याला आमगे इन्सल्ट करता सांगून जायना. काल आमी गेले तेन्ना कितें पळोवन जाल्यार 5:30 आमी गेले तेका हाडून येता आसतना यो कितें तूं आसल्यार म्हाज्या डॅडी कडेन येवन उलय म्हणून सांगलें आमकां आपयलें. आमकां ते सायडाक तेंगेल्या फ्लॅटा भाड्यार रावतात भितर ते कंपाउंडा भितर गेले. म्हाका सायडाक गेले बराबर ते एक मनीस येयले आनी दांड्यान मारूंक लागला म्हाका आनी चेड्याक. पळय पळय हे वट हे जाले आनी फाटी मारले आनी हिंगा मारले आनी पांयां मारले आनी ते ताका म्हाका मारतना ते कोणो येयला ताकाच मारले पांयां. मागीर केस काय केले हिंगा गेले हिंगे पेपर घे आनी म्हापसा बी वचून गेले. तुमच्यान जायना कंप्रोमायज केल्यार म्हापसा वचून आमी म्हापसा गेल्यार डेली सगळे केले तांकां सगळे आपयले. ताका पोलीस PSI विचारले ते तूं ताका कित्याक मार तुका वळखता ताका ना. आमकां सांगलें तूं वळखता ना ताका वळखता ना आनी दुसरो एक चेडो आसा ताका वळखना. फक्त आमी वळखता पण म्हाका वळखता ताजे बापाय सुद्दां आमी वळखना आसलेली. मागीर ताजे बापाय येयले दलाली कडलो पुलीस स्टेशनार. म्हाका हांव स्कुलासून वयतालो तेन्ना म्हाका राव म्हणपा लागलो. म्हाका वाट दिनालो वचपाक. हांव ताका ढुकलून गेलो आनी तो आपोवंक लागलो डॅडी कडेन उलोवया म्हणून. आमी गेले मागीर दांडो काडून मारपाक लागलो. एक दांडो मारलो मागीर दुसरो दांडो हाडपाक लागलो. स्कुला भायर स्कुलाच्या भायर तुका सदांच त्रास करतालो? त्रास करता प्रिंसिपलाक खबर आसा. प्रिंसिपल सांगले बी दांडो काडून मारलो. तूं शिकपाक येता म्हणपाक लागलो. म्हाका सांग तुका तो मारता पळय केन्नाच्यान चालू आहा आतां? 4-5 म्हयने जाले. तूं कंप्लेंट केला टिचरीक?
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, सृष्टी अथानीकर आनी ओमकार देशप्रभू. फोंडा GVMS कॉलेजी फाटल्यान कोयराची सुवात जाल्या. सुवातेर डस्टबीन आसा तरी लोक कोयर डस्टबिना मुखार वडयतात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसात ते आतां जे आसा ते GVMS कॉलेजी फाटल्यान आसा आनी हांगा एक डस्टबीन आसा म्हणल्यार ते सिग्रेट करून उडोवपाचें डस्टबीन आसा. पूण लोक जो हांगा कचरो उडयतात तो कांय सिग्रेट करना. हो प्लास्टीक हो वेस्ट जो आसा तो वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट हांगाच उडयतात. खंय बीन डस्टबिना भितर उडयनात, भायर उडयतात आनी हांगा अशी गंदगी वास जो इतलो आयलो आसा, भरपूर वास येता. आनी कॉलेज हांगा कॅन्टीन हांगा आसा, कितलो इफेक्ट जातलो हाजेर कोणूच कांय चिंतनात. म्हणजे लोकांची एक मागणी आसा की हांगा डस्टबीन आसा ते डस्टबिना तरी उडयात अशें लोकांचो हें आसा. आनी दुसरें बांगोडा पंचायत जी आसा ती कलेक्शन करता, गार्बेज कलेक्शन करता. फोंडा म्युनिसिपालिटी ती गार्बेज कलेक्शन करता. आतां ही गार्बेज कोणाची असो एक प्रश्न जाता. आनी लोकांनी आपले शिस्तेन जर हांगा जर गार्बेज उडयतात ते सिवरेज जे सेग्रिगेटेड गार्बेज केल्ली ते आसात ते बॉक्सां उडयले जाल्यार हांगा कांय प्रॉब्लम जावचो ना, वासूय येवचो ना आनी लोकांक गोरवांय खावची नात, गोरवांय मरची नात. कुत्री तशें हांगा गोरवांय आसा. हांगा तर रातची येवपाचें ना, कित्याक रातचे येता आसतना अशें दिसता की कितें हांगा जे कोणी कुत्री खावपाक शकतात, कोणी कितें जावपाक शकता हांगा. कोयर म्हळ्यार गोंयकारांक कितें नवो विशय न्हू. येयल्ल्या दिसा कोयराच्यो राशी आनी कोयराचे मुद्दे गोंयांत पातळिल्ले दिश्टी पडटा. फोंडा GVMS कॉलेजी कडेन अशीच परिस्थिती पळोवपाक मेळटा. थंय सेग्रिगेट वेस्ट कलेक्शन बीन आसा, पूण लोक कोयर हाडून डस्टबिनाच्या भायर शेवटून उडयतात. दर एक पंचायत कोयर एकठांय करतात, तरीकय हो कोयर कोणाचो तें समजना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय तिगतलें जाल्यार दिल्लीचे पक्ष उपयोगाचे ना. RGP सारकिल्लो नीज गोंयकारां खातीर वावुरपी पक्षच सत्तेर येवपाक जाय. सगळेच पक्ष आनी फुडारी भ्रश्टाचारांत बरबटल्यात. आदी सगळे आमदार मंत्र्याच्या जमीन वेव्हाराची चवकशी जावची. कोणाक गोंयचो कितलो मोग आसा कळटलो. RGPचो मुखेली मनोज परबान म्हळा. फाटली वेंचणूक RGPन स्वतंत्रपणान लढयली. दिल्ली बेस्ड पक्षांचेर विस्वास दाखयलो ना. एकला चलो रे म्हटले, खास करून लोकसभा वेंचणुके वेळार. त्या उपरांत बऱ्याच तेंपान RGPचे फुडारी आनी एकुलतो एक आमदार मिडिया मुखार आयले. नवे उमेदीन नवे ताकदीन पक्ष काम करतलो अशें उतरय दिले. पूण त्या निमतान सत्ताधारी भाजपाचे मंत्री आनी विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांचो यथेक्ष धुलाय मनोज परबान केली. पळयात. आयज जे तुम्ही वोटिंग करताय दिल्ली पार्ट्यांक, हे तुमचे जे एवरी वोट जे तुम्ही मारता पळय तुमचे एक्सटिंक्शनाचे वोटिंग. आमची फोकाणां कितली मारा, आमची फोकाणां मारा, आमचो इन्सल्ट करा, आमकां डिसरिस्पेक्ट करा, आमकां डिफीट करा, आमचें कांय नुकसान जावपाचें ना. नुकसान तुमचें जातलें, लोकांचें जातलें. तुम्ही विचार करपाक जाय. आमी तुमकां सांगलेले गांवांत येवन तुमकां बडयतले, हे मायग्रंट गांवांत येवन बडयतले. दीस गिरीन 8 जाण भेलपुरीवाल्यांनी वचून घरांत फ्लॅटान वचून गोंयकाराक मारला आनी तो गोंयकार 2 दीस भितर आसलो आनी ते मायग्रंट भायर आसले. गोंयकार 2 दीस कस्टडीन हाडलो आनी मायग्रंट भायर आसले. दिल्लीकारान गाडी सोडयली, दिल्लीकार गन काडटात, हेल्मेटांनी कोण येवन मारतात आनी हे चालू आहा. लोकांचे जागे खातात, लोकांचे फ्रॉड पेपर करतात, धमक्यो दितात, धमक्यो दिवन प्रॉपर्टी ग्रॅब करतात. सगळें चालू आसा. 1 लाख 2 लाख 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी घेता, गांवाचे गांव विकते घेता. हे आमी सगळें तुमकां सांगलेले. उदकाक तुमी रडटले म्हणून सांगलेले. आयज लोक उदकाक रडटात. तुम्ही बेकार उरतले, तुम्ही बेकार उरतात. तुमकां फक्त फुगड्यो आनी फक्त महिला दिनाक फक्त तुमकां नाच येतले म्हणून सांगलेले आनी तेच तुमकां नाचयता. आनी ते सलमान खान कशे मदीं रावतात थंय आनी हात दितात. आमी सिद्दीकी हे एकूच केस आसा म्हणत ना. आमकां ती एक सिद्दीकी केस आसा, वन ऑफ द केस. ही एक 100रांतली एक आसतली ना 500तली एक आसतली.
अशें कितलेशेच आसा. आमी म्हणटा पयलीं जे MLAs आसा लँड डिलिंगेन तेंची चवकशी करपाक जाय की तेंची प्रॉपर्टी कशी वाडटा ती, तेंचे पयशे एसेट्स कशे वाडटा ते प्रॉपर्टी खंयचे डील करता ते. आयज दारगळे एक प्रॉपर्टी आसा, त्या प्रॉपर्टीन हेच्या पयलीं एका MLAचेर केस पासून जाल्ली, तेचो तो SIDन पासून पावल्ली. आयज त्या प्रॉपर्टीची कितें, ती प्रॉपर्टी कशी त्या आमदारान विकली आनी तो आमदार कसो इन्वॉल्व जातलो, हें सगळें चॅक जावपाक जाय. गोंयभरान जे जागो आसा हो आयज गोंयकारांच्या हाती भायर पावल्लो आसा. जाग्याचो दर जो आसा हो कोण घेवपाक म्हणल्यार सामान्य गोंयकार, सादो गोंयकार जो आसा तो जागो घेवपाक शकना. आयज दिल्लीकार येयल्या, दिल्लीकार जे जागे आसा ते हडपत आसा आनी तेकाच लागून आमी जो गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हो कायदो जो आसा तो आमी घातलेलो. आनी ह्या कायद्याक खंयचोच जो दिल्लीचो पक्ष आसा जावं लोकल पक्ष आसा ह्या खंयच्याच पक्षान ह्या कायद्याक सपोर्ट केल्लो ना. तुमी पळयता आसतले हांवें कालूच 2 व्हिडिओ पळयले, प्रेस बायट्स पळयली. ती म्हणजे एक मायकल लोबो जो कालांगूटचो आमदार आसा आनी तशी डिलेला लोबो ही शिवोलेची आमदार आसा. दोन्ही व्हिडिओन ती सांगता की आमी प्रश्न मांडटा, प्रश्न उलयता म्हणून. दिल्लीकारांनी जे स्ट्रक्चर मारल्या आनी दिल्लीकारांनी जे पत्रे मारल्या हेज्या बाबतींत उलयता आनी लोकांक पिशान काडपाक सोदता. ही दोन्ही आमदार जे आसा ते दोन्ही आमदार पयलीं काँग्रेसीक गेल्ले आनी आयज तेंच्यांनी उडी मारून गेले BJPन. कोणाक पिशान काडपाक सोदता. पक्ष अदला बदली केल्यो आनी आयज तुमी पळयता आसतले तेच बोवाळ घालता थंय आनी तेच सांगता की दिल्लीकार हें करता तें करता म्हणून. ह्या आमदारांनी आपणाची जो स्टँड आसा खरें म्हणल्यार क्लियर करपाक जाय. हेच न्हू सगळे आमदार जितले आसा तेंचे स्टँड आपणाचो क्लियर करपाक जाय. जागो आमी कसो राखतले. तुम्ही म्हणटा दिल्लीकार येता, दिल्लीकार हे करता ते करता सगळे म्हणटा, पण कायदो कितें इम्प्लिमेंट करतले हे अजून पर्यंत खंयचोच आमदार सांगिना. जावं खंयचोच पक्ष जो आसा सोडून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष खंयचोच पक्ष सांगिना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आदल्या तेंपावयल्या मनशाची कुडीची तांक, तांचे अजापीत करपी कर्तूब, चड तेंपाची जीण ह्यो गजाली मतींत घेतल्यार त्या वेळावयले खाण जेवण आनी त्या वेळावयली जिणे पद्दत चड जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून येता. मडगांवां अजूनय गांवठी फळां, भाजयो आनी मुळां पळोवपाक मेळटात. समाजाक पौश्टीक दवरपी ह्या पारंपारीक वेवसायाची सरकारान कुयदाद घेवपाक जाय. आमच्या रमेश नायकान कानोसो घेवपाचो यत्न केलो तेन्ना ताचे तेच नदरेक आयले. पळयात. आज आम्ही तुमकां दाखयतात की जी भाजी तयार जाता ही आमची गांवठी भाजी आणि ह्या सिजनाक जी भाजी जाता ही भाजी जी गांवगिऱ्या वाठारांत जे फार्मर्स रावतात, जे ST समाजाचे लोक रावतात, हे भाजी घेवन हांगा मडगांव हांगा विकपा येतात आणि आपल्याला ही भाजी विकून उदारण्यार आपल्याला घर वतात आणि ही कबाड कश्ट करून खंयचेच केमिकल यूज करनासतना हांगा भाजी तयार करतात. आज तुमकां आमी दाखयतात. आज पळय आमचे कडेन कसली कसली भाजी आसा आणि हितून भितर म्हणलें जाल्यार मेन म्हणल्यार जो निरू जो आसा काजूचो, एक म्हणटात निरो, हो निरू सुद्दां आज हांगा विकपा आयले कडेन आसा. त्याच बरोबर हांगा नाल्ल आसात. हांगा नाल्लाची रेट तुका जवळ जवळ आज 40 ते 50 रुपये घाले कडेन आसात आणि हांगा नाल्ल पळयात. ह्या 50 रुपया हो नाल्ल घेवपाचो कित्याक ते भशेची रेट आसा, ते भशेचो नाल्ल आसा. कित्याक हेका रेट येवपाकूच जाय. हांगा आमी म्हणटात की म्हारग विकता म्हणून, पूण शेतकाराक जो त्रास जाता हो शेतकार जाणा आसता. कित्याक शेतकारा शिवाय ही कोणाक खबर उरना. आतां आमी पळयता आमी बेळगांव साकून भाजी हाडटात, थंय भाजी कसली टमाट सुद्दां थंय जाल्यार 5 रुपयान किलो जाल्यार हांगा 30 रुपये किलो जाता. कित्याक जे मिडलमॅन जे एजंट आसात हे एजंट हे कमिशन खाता आनी रेट इतली जाता. हांगा एजंटाची गरज ना. हांगा फक्त जे स्थानिक लोक आसात ती सगळे तरे भाजी घेवन येले कडेन आसात. हांगा कणगां आसात, तुगेली जांबळां आसात, भेंडे आसात,
तळपाची केळी आसात, अशें करून जायते जे सामान आसा हे आमचे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक जे आसात हांगा घेवन येतात आनी आमी मागतात की हेंकां खंय तरी एक बरें मार्केट करून दिवचें, ताकी हेंकां एक जाग्यार लावन तेंचो म्हाल जो आसा हो तांकां पुरोवपाक मेळचो म्हणून आमी मागता. आनी त्याच बरोबर जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ह्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तांकां कितें तरी मदत करची आनी तेंचो धंदो जो आसा हेचे मुखार आनीक बरो जावचो म्हणून आमी मागतात. आनी हो कुट्टरीचो रॉड्रिक्स बाब. ताच्या तेंपा वयली भाजी फळां अजूनय मेळटात तें पळोवन तो धादोशी जाला. निरो, पणस, भिण्णां, पपायो, कंदमुळां, काटे कणग्यो, वांयगी, नाल्ल, मसगा शेंग्यो, सोलां, निरपणस, भेणे, केळी, केळ्या बोणे, करमला, वाली, मिरसांग्यो, कितें आनी कितें. पळयात ताची उमेद. हे गरमेचे करना म्हाकाय बरें दिसलें. हांवें जायत्या पान मडगांव पावलां तेंगे बरोवपाक भाजी पळय येता ह्या तेंपार खावपा ती ह्या म्हयन्यांनी मुसगा सांगाय हाडी भाज्या कोणगां भेंडे करमलां हिरवे हे सगळे भिण्णां सगळे आतांची हे टायमार मेळटाय पडोवपाक. हो लोक आमगेलो ट्रेडिशनल गोवन लोक ती घेवन बसता हिंगा तांकां अशें बसतात ते बरें तांकां सवलती बरें दिवपा जाय गव्हर्मेंटान. पयस येता ती भाडी काणकोण सगळे हिंगाचे 5 रुपया हो लोक येयला हें पळोवन बरें दिसलें. म्हाका उमेद येयली भुरगेपणाची सगळे खाताले. इवन काजू सुद्दां आसात, काजू ते पळय निरो आसा, नीर बी हेच टायमार मेळटा. आतां काजू हे पाटी उणी जाले आतां लेट सोदतले ते मेळटा तेन्ना पूण आतां तो जावपा सगळें केळी मेळी सगळी सगळे लोकल ह्या टायमार आनी ऑर्गॅनीक साऱ्यांनी तो घेवन बसता. सो हे आरोग्याक सुद्दां बरें, आरोग्या बरें, हेल्था बरें, सगळें बरें. आनी गांवठी लोकांय ते रानांत रान भाजी म्हणटा ते पावसाच्या वेपार घेता हे आतां सिजनल ह्या गव्हर्मेंट टायमार वेपार खावपाचो सगळे दीस पडटा. ह्या गव्हर्मेंट वेपार जाता वेपार दीस पडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, जवाहर बर्वे आनी मुझेफ शेख. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळ्ळी थळाव्यांनी श्री शांतादुर्गा कुंकळकान देवस्थानाक नमन करून शिगम्याक सुरवात केली. पळयात दक्षिण गोंयचे पारंपारीक दायज. गोंयांत चैतन्य हाडपी गोंयकारांचो आवडीचो उत्सव म्हळ्यार शिगमो. दरेका वाठारांत शिगमो मनोवपाची तरा वेगवेगळी आसता. फातर्फ्या कुंकळ्ळी कुंकळकांनीक नमन करून शिगम्याक सुरवात केली. तो पारंपारीक शिगमो आसा चौकेर कुरवड्या हांगा वर्सान वर्स जो शिगमो खेळ जाता पळय शिगम्याचें आयज नमन घातला. पयलो जसो पारंपारीक शिगम्याचो पयलो मान आमी श्री शांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरणीक हांगा दिता. आमी जे ह्या नमना उपरांत शिगम्याक खेळपाक सुरवात जाता. मागीर आमच्या चौकीक जे मूळ स्थान हांगासान सगळी परंपरा सुरवात जाता. खरो कुंकळ्यांक तशे वेगवेगळे मेळ आसा पूण प्रमुख मेळ म्हणल्यार हो कुलवडेचो मेळ. आनी हांगा आमी नमन घातल्या उपरांत फुडें फाल्यांच्यान गांवांनी घरांनी वचून हो खेळ खेळटले. आनीक मागीर मांडार येवन तशी तोणया मेळ खेळटा, वेगवेगळ्या तरेचे आरत करता, घरांनी आरत जाता. आनी उपरांत लास्ट शेवटा जेन्ना मांड मोडटा तेन्ना मांडार सगळे आमचे गांवचे लोक एकठांय येवन जी परंपरा आसा ती परंपरा सांबाळून जे दायज आसा तेवूय दायजूय सांबाळून आनी त्याच बरोबर जी धार्मीक विधी आसा
तिवूय सांबाळून ही सगळी परंपरेन सगळे भुरगे एकवटान येतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. उष्णतायेंतल्यान थोडी सुटका मेळपाची आस्त निर्माण जाल्या. उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट वाडोवंक ना. बुधवार मेरेन तापमान गरम उरतले खरे, पूण बिरेस्तार मेरेन गरमेची खरसाण कमी जातली. बुधवारा उष्ण आणि दमट परिस्थिती खातीर येल्लो अलर्टा खाला हो निमणो दीस आसतलो. दोनूय जिल्ल्यांनी तापमान वाडपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन दिसाच्या मध्याक ते वयल्या काळात चडांत चड तापमानाचो अदमास काडला. पूण चड आर्द्रतायेक लागून तापमान 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरतले. पूण दिसाची उष्णताय तिगून उरिल्ल्यान रात अस्वस्थतायेन उष्ण उरतली. हायड्रेट रावचे, चड काळ सुर्याचो संपर्क येवचो न्हय आनी गरजेची जतनाय घेवची. बुधवार मेरेन उष्णतायेची शिटकावणी. चडावत तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस. फुडले 5 दीस सुके हवामान. बुधवारचे तापमान 36 आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा नितळ मळब, सकाळी धुके पडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.